श्री कृष्ण मधुकर सुखटणकार. कृष्ण मधुकर सुखटणकार हांगेलो जन्म 1963 इसवीचे एप्रिल म्हयन्यांतू पणजींतू जालो. हांणी तांचे प्राथमीक शिक्षण गोंयचे माशेलांतू आनी माध्यमीक शिक्षण पणजींतू तशींच उच्च शिक्षण धेंपो वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र कॉलेज पणजींतू जोडले. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांगा तांणी नोकरी केली. हांणी कॉलेजींत आसतना वणतपत्रिकांतल्यान बरोवच्या सुरवात केले. कॉलेज मॅगझिना खातीर बरयले. उपरांत सुनापरांत भांगरभूंय दिसाळी तशेंच जाग बिंब म्हयन्याळी आनी गोवा कोंकणी अकादमीच्या अनन्य साहित्य पत्रिका हातूंत बरयला. आकाशवाणी पणजे खातीर बरींच नभो नाटकां बरयल्या. हांची खास करून विनोदी साहित्य पुस्तकां चिमटे धुमके 2014, धयार धुमके 2015, धुमक्यार धुमके 2017, दोंगा आनी पोंगा 2018, नारगा आनी सुरसुरी 2019 इसवींतू प्रकट जाल्यांची. कृष्ण मधुकर सुखटणकार हांकां अनेक पुरस्कारां फावो जाल्यांची. तांतू बिंब शंकर भांडारी 2012 इसवीचे पुरस्कार विनोदी साहित्य मळावयल्या वावरा खातीर, कोंकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार 2016, धयार धुमके पुस्तकाक कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुडचडेच्यो सरस्वती पुरस्कार 2016, गोवा हिंदू असोसिएशनाच्यो अना म्हांब्रो स्मृती पुरस्कार 2019. कृष्ण मधुकर सुखटणकार हांगेले प्रख्यात विनोदी साहित्य पुस्तक धुमक्यार धुमके ह्या साहित्य कृतीक 2020 वर्साच्यो श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार फावो जाता.